नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। रोजगार, साधन सुविधा आणि भलायकी ह्या तीन मळांचेर सरकार दितलो अर्थसंकल्पात भर। 2017 पासून मोगो वांगडा युती उरची अशी इच्छा। सरकाराक 3 वर्ष जातकच मुख्यमंत्र्यांचे विधान। वाळपय पाली साथीन 2 जाण सोपले तरी जबाबदारी कोण घेना। उदका पुरवण खाते म्हणटा आपली चूक ना, भलायकी खाते म्हणटा आमकां लागना, लोकांक जाप मेळना। लोकांच्या पैशांचेर ब्राझील वर्ल्ड कप जंकेटाक गेल्ले मंत्री आमदार 9 महिने जाले तरी पैसे दिवपाचे काडिनात नाव। एसएजीन निमाणे फायल धाडली मुख्यमंत्री पार्सेकाराकडे। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे चित्र स्पष्ट। 254तले 63 उमेदवार सरले फाटी। वेंचणुकेत उरले 192 उमेदवार। आणि राष्ट्रीय पार्टी सत्तेर आसूनय राष्ट्रीय खेळ हॉकी वयर सरना। विजयाचो सरकाराचेर फोग। खेळांतच न्हय सगळेच कडेन उत्तर गोंय जिखता, विजयाचो तोमणो। खबरो विस्तारान। रोजगार, साधन सुविधा आणि भलायकी ह्या तीन मळांचेर सरकार अर्थसंकल्पात लक्ष दितलो। नवे येवजण्यो आसच्यो नात, आसात त्यो चालू दवरून राज्याची आर्थीक परिस्थिती जाग्यार हाडपाचो यत्न करतलो म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकारान प्रुडंटाक सांगला। सरकाराक 3 वर्ष जाली, त्या निमतान ताणें खासा मुलाखत दिली। 2017 पासून मगो बरोबर युती उरची अशी आपली इच्छा म्हण ताणें स्पष्ट सांगले। फुडल्या 2 दिसां भितर खणीच्यो इसी परत मेळटल्यो हें तो उलयला। सामाजिक सुरक्षा योजना आसात त्यो हांव खंयच बंद करचो ना, पूण त्याच बरोबर नवीन हांव कितें आंगार व्हडून घेवचो ना। घरांत बसलेलो जाणटो मनीस आसात, विधवा बायल आसात, अपंग बांधव आसात, घरांतली गृहिणी आसात, चली आसात, शिकणारो विद्यार्थी आसात, कलाकार आसात, ह्या सगळ्यांक बऱ्यापैकी बेनिफिट्स मेळटात। त्यामुळे नवीन आनी म्हजे कडेन पयशे सुद्दां जरी आयले ती अम्ब्रेला वाडोवपाची गरज ना, ह्या गोष्टीत हांव वाडोवचो ना। हांव तातूंतसून जे हाताक लागता ते रोजगार निर्मिती खातीर वापरपाची म्हजी इच्छा आसा। हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आनीक इम्प्रूव जावचो म्हणून इच्छा आसा। इवन हेल्थ सेक्टराचेर अजून इन्वेस्टमेंट करचो अशें म्हाका दिसता। आज तरी स्थिती दिसता की फुडलीं 2 वर्सां हे बऱ्या पद्दतीन वचूंक जाय म्हणून। बरोबर। आणि म्हणूनच आमी इवन जिल्हा पंचायतीक आमी युतीचो प्रस्ताव स्विकारलो। 2017 ची राजकीय म्हणजे म्हाका आज विचारले म्हजी इच्छा आसा आमी बरोबर वचचे म्हणून। ते कितें दिसता तुमकां मायनिंगाचे हाऊ डिफिकल्ट इज द सिच्युएशन? म्हाका दिसता थिंग्स आर विदीन कंट्रोल। एक 2 गजाली म्हणजे जो सरकारान बॅन घातलेलो तो विड्रॉ केलो। मागीर इसी वयलो बॅन हो जावडेकर बाबा कडेन आमी उलयल्यान म्हाजो अंदाज आसा इट इज अ मॅटर ऑफ अ कपल ऑफ डेज नाव, नॉट इवन वीक्स आय वूड से। ओके। आणि त्याच्या नंतर मायनिंग सुरू जातली, साधारण एप्रिलांतसून तरी जातली असो आमचो अंदाज आसा। म्हाका दिसता एक्सपोर्ट ड्युटी ही खरी बजेटांतसून काडलेली जाल्यार चड बरी जावपाची। बजेटांत यू आर हर्ट कारण तुमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिल्लें की ह्या ही डिमांड फुलफील करतले म्हणून। बजेट आयकलें तेन्ना मातशें वायट दिसलें। दी कॉन्क्रीट एश्युरन्स थ्रू बजेट जोपर्यंत जायना तोपर्यंत कांय अर्थ ना। त्यामुळे बजेटांत जरी दिसूंक नासले, आज जरी दिसले ना तरी वी आर आफ्टर इट। आमकां खात्री आसा आमी ती करून घेतले म्हणून। नीड नॉट बी 0%, पूण हाय ग्रेडाक तुवें दवरची, लो ग्रेडाक इट शूड बी रिड्यूस टू 5 और इट शूड बी 0 डावन अशें आमचें मत आसा। ह्यो दोनूय गजाली जातल्यो अशें म्हाका दिसता। वाळपयच्या पाली गावात पातळिल्ल्या साथीक भलायकी खाते आणि उदका पुरवण खाते दोगूय जबाबदार नात। उदक पिड्ड्यार जावंक ना हो उदका पुरवण खात्याचो दावो, जाल्यार दोगूय सोंपले ते हागवणीक लागून न्हय हो भलायकी खात्याचो आर्ग्युमेंट। मात जे चल्लां ते कितें जालां आनी कशें हाची निश्चित जाप मात कोणाच कडेन ना।
वाळपय पालीत जाल्ल्या धामीचेर विचार करपाक सोमारा वाळपय मामलेदारान खासा बसका आपयल्ली। हे बसकेक भौशीक बांदकाम, भलायकी आनी हेर खात्याचे अधिकारी आशिल्ले। ह्या बसकेक उपजिल्लोधिकारी आसलो। पाली गांवांतली धाम ही डायरिया न्ही अशें भलायकी खात्याचे म्हणणे आसा। Unhygienic condition in and home or surrounding, contaminated water, contaminated food. When I gulp it, digestive system gets disturbed and signs and symptoms start. आज सगळे PDO, ADI, हेल्थ, पंच, सरपंच, PWD, वॉटर सप्लाय ह्या सगळ्यांक आपोवन हांगा ची चौकशी जाल्ली आसा। दोतोर सांगता की ते 2 डेथ जाल्ले आसा ते डायरियाक लागून न्ही इतर कारणां आसा आनी तर थंय ताका विचारलं की बाबा तूं डायरियांतलें आसा काय कितें तो म्हणटा आसा जाल्यार कित्याक आसा ही सगळीं कारणां ताका विचारलेली आसा आनी अशें फुडें आनीक एस्केलेट जावंक जायना कॅस्केटींग इफेक्ट हेचे जावंक जायना त्यामुळे सगळ्या डिपार्टमेंटांक कशें कार्य करचें आनी स्वताची जबाबदारी कितें आसा ती तेंच्यांनी वेवस्थीत पार पडची अशें डायरेक्शन दिल्लें आसा। पाली गांवांत जी धाम पातळ्ळी ती उदकाक लागून न्ही अशें उदका पुरवण खात्याचो सहाय्यक इंजिनियर दत्ताराम शेट्टीन सांगले। दाबोस प्रकल्पाचे उदक पणजेर धाडून तपास केल्लो तेन्ना उदक पिड्ड्यार जावंक ना ही गजाल स्पश्ट जाली। पायपी फुटिल्ले आशिल्ले सांगले तांणी पण आमी सांगले ते रिपेरी बी केला आमी ऑलरेडी जाणा आनी उदकाच्या संदर्भात सांगता म्हणजे आमी डेली रुटीन टेस्टिंग करतात तर स्पेशल केस म्हणून आमी परत सॅम्पल घेवन पणजे धाडिल्ले कळ्ळें पयर पण आज आमकां रिपोर्ट येयला की सॅम्पला भितर कांयच ना म्हणून इट इज फ्री फ्रॉम कोलिफॉर्म आनी कोली ऑर्नामेंट म्हणजे तशें दुबाव सारकें कांयच ना म्हणून उदक पिवपाक योग्य आसा म्हणून तर ताका लागून कांय दुबाव धरपाचो ना एज फार एज उदकाचे लागून दाबोस प्लांटाचे। पाली गांवांत कितें घडलें हाचो अभ्यास भलायकी खातें करता। ह्या धामीत दोगांचो जीव गेला मात सरकार अजूनय चौकशीच करता। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। सरकारी पैशांचे खुस्तार ब्राझील वर्ल्ड कपाची भोंवडी काडिल्ल्या 4 आमदार मंत्र्यांनी सरकाराक पैसे परत दिवंक नाशिल्ल्यान आता गोय खेळा प्राधिकरणान तांची फायल मुख्यमंत्री पार्सेकाराकडे धाडल्या। आमदारांक 3 फावटी याद करूनय तांणी पैसे भरूंक नाशिल्ल्यान एसएजीन ही पावलां उबारल्यात। आता मेरेन 89 लाखांतले चौगांनी मेळून फक्त 9 लाख रुपया भरल्यात। ब्राझील भोंवडेर लोकांचो पैसो कड्डून 9 म्हयने जाले। मंत्री आवेर्तान फुर्ताद, आमदार कार्लोस, ग्लेन टिक्लो आनी बेंजामिन सिल्वा हे 4 जाण फुटबॉल वर्ल्ड कपा वेळार मॅची पळोवपाक लोकांचो पैसो कड्डून ब्राझीलाक गेल्ले। सरकारान तांकां तो पैसो रिफंड करपाक सांगिल्लो मात आता मेरेन 4 आमदारांनी मेळून 89 लाखांतले फक्त 9 लाखूच फारीक केल्यात। एसएजीन फाटल्या 9 म्हयन्यांत 4 आमदारांक 3 रिमांयडर धाडल्यात तरीकूय आमदारांनी सरकाराचो पैसो परत दिवपाचें नांव काडलें ना। तिसरो रिमांयडर 4 फेब्रुवारीक धाडिल्लो। त्या रिमांयडराक आमदारांनी कांयच जाप दिवंक नाशिल्ल्यान 19 फेब्रुवारीक एसएजीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक चीट बरयल्या। ब्राझील भोंवडेर गेल्ल्या 4 आमदारांनी 3 रिमांयडरां उपरांतूय पैसे भरूंक नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणात फुडें कितें कारवाय करची तो निर्देश दिवचो। लोकांचो पैसो कड्डून ब्राझील भोंवडी करपी सत्ताधारी आमदारांचेर मुख्यमंत्री पार्सेकार कितें एक्शन घेता ताचेर गोंयच्या जनतेची नदर आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकीचे चित्र स्पश्ट जाले। जिल्लो पंचायतीत आता गोंयभरच्यान 192 उमेदवार रिंगणात उरल्यात। सोमारा अर्ज फाटी घेवपाच्या निमण्या दिसा 63 उमेदवार फाटी सरले। तातूंतले 9 जाण राजकी पक्षांचे डमी उमेदवार आशिल्ले। उत्तर गोंयांतल्या 29 उमेदवारांनी अर्ज फाटी घेतले आनी दक्षिण गोंयचे 34 उमेदवार फाटी सरले। घेवया एक विराम।